नमस्कार, पळोवया प्राइम खबरो। धनबादच्या इंडियन स्कूल ऑफ मायन्सचो अभ्यास पुराय जाय मेरेन गोंयांत नवो मीन प्रकल्प सुरू करूंक दिवचे नात केंद्र सरकाराचे प्रतिज्ञापत्र। ऑगस्टात अहवाल दिवंक शकता ISM। पणजे पुलिसांनी चोरांच्यो 3 वेगवेगळ्यो गँग धरल्यो। 3 राज्यांतल्यो 3 गँग्स, 3 चोरयो केल्ल्यो उक्ताडार। शिरोड्या शाळेत जाल्ले विनयभंग प्रकरण बोगस। चलयेक फुसलावन शिक्षकाचेर करपाक लायिल्ली कागाळ। तारा केरकराचो औदा विएगासाचेर आरोप। मराठी राजभाषा आंदोलनाक खासदार श्रीपाद नायकाचो तेंको, समितीचो दावो। श्रीपादान स्वता येवन आंदोलकांचे बसकेत घेतले निवेदन। आयतार सावन सुरू जाता गोंय क्रिकेट संघटनेची GPL सर्त। GPL सयत स्टेडियम प्रकल्पाकय येस बँक GCAक दितले तेंको। पणजेच्या डॉन बॉस्को कॉलेजीन जिखली आंतर महाविद्यालयीन क्रिकेट सर्त। फायनलीत मिरामारच्या VM साळगांवकार कॉलेजीक मारले 90 रनांनी। खबरो विस्तारान। धनबादच्या इंडियन स्कूल ऑफ मायन्सचो अभ्यास पुराय जाय मेरेन गोंयांत नवी मीन प्रकल्प सुरू करूंक दिवचे ना अशें केंद्र सरकारान प्रतिज्ञापत्रांतल्यान स्पश्ट केलां। गोंयच्यो खणी कशे तरेन चलता हाचोय अभ्यास ह्या संस्थेक करपाक लायिल्लो। ऑगस्ट 2013 ही संस्था आपलो अहवाल दितली अशें केंद्रान म्हळां। ताका लागून ह्या वर्सा तरी राज्यांत मायनिंग चालू जावचें ना अशें चित्र उबें जालां। केंद्र सरकाराच्या पर्यावरण आनी रान खात्यान सुप्रीम कोर्टान दिल्ल्या प्रतिज्ञापत्रांतल्यान बऱ्योच गजाली स्पश्ट जाल्यात। धनबादच्या ISM ह्या संस्थेचो अभ्यास पुराय जाय मेरेन गोंयांत नव्यान मायनिंग करपाक दिवचे ना ही गजाल केंद्र सरकारान ह्या प्रतिज्ञापत्रांत स्पश्ट केल्या। प्रतिज्ञापत्र म्हणटा गोंयांतलें मायनिंग विज्ञानीक नदरेन आनी पर्यावरणाचें लुकसाण जाय नासतना जावचें म्हूण केंद्र सरकाराच्या पर्यावरण आनी रान खात्यान हो अभ्यास करपाक लायला। हो अभ्यास पुराय जाय मेरेन नवीन मीन प्रकल्पांचेर बंदी आसतली। अहवाल मेळ्ळ्या उपरांत निर्णय घेतले। धनबादच्या ह्या संस्थेन ह्या आदींच अंतरीम अहवाल दिला अशें प्रतिज्ञापत्रांत म्हणलां। पर्यावरण आनी रान खात्याच्या अधिकाऱ्या मुखार ह्या आदींच तांणी प्रेझेंटेशन केलां। ISM धनबाद अहवाल एप्रिल 2012 अंतरीम अहवाल दिला। 27 ऑगस्ट 2012 ह्या दिसा दिले प्रेझेंटेशन। ऑगस्ट 2013 निमणो अहवाल मेळपाची शक्यताय। गोंय सरकाराच्या विनवणे वेल्यान 2010 बंदी घाल्या अशें प्रतिज्ञापत्रांत म्हणलां। हे प्रतिज्ञापत्र पळयल्यार 2013 वर्स सोंप मेरेन गोंयांत मायनिंग चालू जायत अशें दिसना। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। पणजे पुलिसांनी चोरांच्यो 3 वेगवेगळ्यो गँग उक्ताडार हाडल्यात। ह्या 3 गँगांतल्या एकूण 11 जाणांक पुलिसांनी अटक केल्या। एक गँग गोंयची आसा आनी ते इलेक्ट्रॉनिक सामान चोरताले। तांचे कडल्यान लाखभराचें सामान जप्त केलां। दुसरी गँग तामिळनाडूची 10 रुपयाचो आवेस दाखोवन ही गँग चोरी करताली। तांचे कडल्यान 2 लाखाचें सामान जप्त केलां। जाल्यार तिसरी गँग पुणेची, ही गँग जात्रांनी चोरी करताली। तांचे कडल्यान भांगराची एक सरपळी पुलिसांनी जप्त केल्या। नेमली लक्ष्मीदास मंगेशकर, नागेश नायक and Balchandra Murgaonkar. They are all locals, residents of Goa. One is from Nevra, one is from Santa Cruz and one is for Diwar. There was a case of housebreaking by effecting entry through the ventilator by removing ventilator grills in E-Value showroom at Kampal. We have also got 3 persons from the gang of that bag lifters. Out of that, one is minor who has been admitted in Apnagar, and we have detected 4 cases
after arrest of them, and we have recovered goods worth 2 lakh rupees from them. Still, there are 2 people that to be traced from the said gang, and we suspect that they are in Goa. So we request people, appeal people to be slightly vigilant, and if anyone is telling any driver of the car or occupant of the car that your 10 rupee or some currency notes are fallen on the ground, you should immediately apprehend that person. We have arrested 5 people from native of Pune. They were staying in the city hotel. So while checking the room, we found some small cutters, and there was one gold chain. It looks to be of a child because it is a small chain with Ganesh pendant, and it is cut from the neck of the child. These persons are specialized in committing theft by cutting the chains, especially of the child. शिरोडा हायस्कुलाच्या शिक्षका आड विनयभंगाची फटीची कागाळ करपी सामाजीक वावुरपी आवडा वियेगसाक पुलिसांनी बेगोबेग अटक करची अशी मागणी दुसरी एक सामाजीक वावुरपी तारा केरकारान केल्या. आवडा वियेगस शाळा चलोवपी संस्थेचो अध्यक्ष आनी शाळेच्या प्राचार्यान त्या ल्हान चलयेक विनयभंगाची कागाळ करपाक लायिल्ली अशें ताराचें म्हणणें आसा. ही कागाळ फटीची आशिल्ली असो अहवाल गोवा राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगान दिला. बायलांचो एकवटाची मुखेली आवडा वियेगस शिरोड्याच्या एका हायस्कुलाची हेडमिस्ट्रेस आनी संस्थेच्या अध्यक्षान त्या शाळेच्या एका शिक्षका आड विनयभंगाची फटीची कागाळ केली असो आरोप तारा केरकारान केला. त्या शिक्षकाक प्रमोशन मेळपाचें आशिल्ल्यान ही फटीची कागाळ केली अशें ताराचें म्हणणें आसा. प्रेसिडेंट आसा तो रामकृष्ण पारकर, मागीर ती सुषमा येदे जावं NGOची आवदा वियेगस, हेंच्यांनी जबरदस्ती दुसरी आपली स्वाती केरकर, हे सगळे जितले लोकांनी तांकां त्रास केल्या पळय न्हू, तांकां अरेस्ट करचें म्हणून आमी आज मागतात. संस्थेचो अध्यक्ष, शाळेची प्राचार्य आनी आवडा वियेगशान आपणाक शिक्षका आड फटीची कागाळ करूंक लायली अशी साक्ष त्या विद्यार्थिनीन गोंय राज्य बाल हक्क आयोगा मुखार दिल्ली. त्या चलयेच्या बापायनूय फोंडे पुलिशेन ह्या विशीं कागाळ केल्ली. गोंय राज्य बाल हक्क आयोगान आपणाल्या अहवालान म्हणला, कागाळ करप्याची तिच्या घरा वचून आनी तिच्या इच्छे आड जबानी घेवप बाल हक्काचें उल्लंघन करता आनी अशा तरेन जबानी घेवपाच्या प्रकाराक उत्तेजन दिवंक जायना. ह्या फटीच्या कागाळीक लागून सुमार म्हयनोभर ती चली शाळेन वचूंक नासली. फटीची कागाळ केली ना जाल्यार परीक्षेन नापास करपाची शिटकावणी प्राचार्यान दिल्ली अशें त्या चलयेन आयोगाक सांगिल्लें. आवडा वियेगसाक अटक केली ना जाल्यार कोर्टान वचपाची शिटकावणी तारान दिल्या. सपोज हेंचेर एक्शन जायना जाल्यार तुमचो स्टेप कितें आसतलो? आमी फुडें वयतली. फुडें म्हणल्यार कोर्टान वचपाकूच जाय न्ही. एक सायडीन ती म्हणटा की पेरंट्स नासतना कंप्लेंट दिवपाक जायना म्हणून. वास्को ती म्हणटा की हेडमिस्ट्रेसान कंप्लेंट कित्याक दिवना काय म्हणून. इट स्टेट्स क्लियरली दॅट एंड इवन अदरवायज एनीबडी नोईंग समथिंग एंड किपिंग क्वायट इज रॉंग. आनी पेपराचेर येतरीच हांव गेल्या आनी म्हजे समोर पुलिशेन ताची कंप्लेंट घेतल्या. आतां चूक कितें अशी म्हाका कळना. ओके, सो तुम्ही हांवें कितेंय केलां तें सारकें केलां. I stand by what I have done. Still studying this order, I'll see. I'm not sure what I will do, but I'll do something. फोंडेच्यान रिपोर्टर विवेक प्रभू प्रुडंटा खातीर. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.